Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Purun. Book your seat today. Limited seats available. स्मार्ट सिटीच्या कारभाराचेर काँग्रेस बेजार. तांणी एमडीक निवेदन दिले. पयलीं तर आमी हो मेमोरेंडम सरांक दितले आनी आमी जे जे पुरावे एकठांय केले पळय ते आमी सरांक दितली. पिटिशन आमी घालतली फुडें. जर हातून काय आमकां दिसले की आतां निष्पन्न जायना जाल्यार आमी डेफिनेटली आमचो कायद्याचेर विश्वास आसा आनी आमी ते पावल उखलतली फुडें. गव्हर्मेंटान कशें फूल करून दवरल्यात, पिशे करून दवरल्यात. सगळ्यांका प्रॉमिस केल्लेले की हांगासर एक स्मार्ट सिटी म्हणून कितें तरी जातलें म्हणून. गव्हर्मेंटाक स्वताकूच खबर ना स्मार्ट सिटी म्हणजे कितें. आनी त्या नांवा सकयल ह्या गव्हर्मेंटान ह्या शहराची अक्षरशः वाट लायलेली आसा. स्मार्ट सिटी पणजेत बाबत काम करून सरकार लोकांचो एप्रिल फूल करता म्हूण आपाचो फुडारी म्हणटा. ताडमाडा कडेन वचून अमित पालेकरान परिस्थिती दाखयली. कितें केलां? स्मार्ट सिटी रोड्स वर सपोज टू बी कॉन्क्रीट रोड्स. टेंडर्स वर फॉर कॉन्क्रीट रोड्स आनी आज कॉन्ट्रॅक्टरांनी टू अचीव सम डेडलायन्स ऑफ स्मार्ट सिटी तांणी टार केल्या रोड. पणजेन तुमी पळयलां आसतलें पयर 3 दीस पयलीं सुद्दां 2 दीस पयलीं सुद्दां माती आसली कंप्लीट, तांबडी माती आसली. ती कशी तरेन लिपयल्या आनी ताचेर तांणी डामर घातला. पूण तुमी जर काम पळय स्मार्ट सिटीचे जे डेडलायना भितर कंप्लीट जावंक जाय आशिल्लें ते खंयच कंप्लीट जाला तें दिसना. सो आयची जी स्मार्ट सिटीची जर परिस्थिती तुमी पळयत जाल्यार जो फोन हांवें तुमकां दाखयले इट इज व्हेरी सिंपल. हे पळय हांव अशें बोट हांव कांय करना. हे पळय बोट लावन काडटा. हे पळय हे तुमी हांव अशें काडत जाल्यार तुमी सकयल पडटले. पळयला तुमी हे पळय हे अशें जर काडीत रावत न्ही नथींग एल्स. दीस इज द कॉन्क्रीट दॅट हॅज बीन डन. दीस इज द कॉन्क्रिटायज्ड रोड. पळया काय करना हे बोट हे पळया. This is the work of smart city. Now I think I'm sure Sanjit Rodriguez will take credit at 12:30 for your press conferences to say smart city work is completed. आम्ही डेडलाईन मीट केला. हांगाची माती इल्ली व्हरा आनी ताका ही लाया. एप्रील फुलाच्या दिसा भारतीय जनता पार्टी लोकांक कशी फूल करत आसा ती सांगपाची जबाबदारी आमची आसली आनी ती जबाबदारी आज आमी निभावपाक हांगा तुमकां भारतीय जनता पार्टीचो 1400 कोटीचो जो करप्शनाचो जो दोंगर आसा आनी खेळ कोणा कडेन करता गोंयकारां कडेन करता म्हणून ह्या फोंडान रावन हा जो प्रेस कॉन्फरन्स आमी घेतला. आय चॅलेंज संजीत रॉड्रिगीज, आय चॅलेंज द PCP मेयर, आय चॅलेंज बाबूज मोन्सेरात, कम एंड सी दीस एंड सी द स्टेट ऑफ दीस. हो वोट जर पडलो तो बँड जालो जाल्यार हरशी म्हणून भारतीय जनता पार्टी आतां ते देवाचे सनातन बी ते सगळे बोलाचे बाता तांचे ताचे तांकां कांय पडून गेल्लें ना. पूण हो जर पडलो जाल्यार हाकाय भारतीय जनता पार्टी जबाबदार आसा. कारण ते केवीन जाला पळय इट इज अ डेंजरस एक्सटेंशन दिला सांगप हातूंत कितें व्हडलें जालें. एक्सटेंशन घेतलेच पण एक्सटेंशन कितलेदा घेतलें आतां फुडें 90% खरेंच चला काम. कामाची क्वॉलिटी पळयल्या सगळे हांगाच कॉलेज सगळें जालां तें जाणा. पण इवन काल हांव मुद्दाम सांगलें भोंवला थंय सुद्दां इतलें घाण क्वॉलिटीचें काम आसा. म्हणजे 2 दीस पयलीं ते आमी रातचे पळयलेले माती आशिल्ली बरी पुरून माती आशिल्ली. काल फक्त पॅचवर्क केला ते ह्या पावसान वतले. सो दीस इज नॉट कम्प्लिटींग वर्क. दीस इज नॉट द क्वॉलिटी. मजगती एमडी संजीत रॉड्रिगीजान स्मार्ट सिटीची कामां योग्य दिशेन चल्ल्यात. ताडमाड सुरक्षीत आसा आरोपात तथ्य ना म्हणून सांगले. See, almost 90% of the work has been completed on all spheres. Smart junction complete जावंक नाका, right? So थंय कॉन्क्रीटूच ना. खंयची कॉन्क्रीट काडली हांव नको. माती हा फोटो दाखयला. सो तूं म्हणटा कॉन्क्रीट काडली हांव नको. आमची माती आहा थंय आनी आमी आमचो टायम घेतले. पूण तेजे ऑलरेडी ड्रेन एकदां मोडलेले ते जे तुमी नवे बांदलेले ते सुद्दां मोडिल्ले आनी हय आमी थंय कॉन्क्रीट घाल्ली टू मेक द रोड ऑपरेशनल. आमी थंय कॉन्क्रीट घालूंक ना. देर वॉज अ लॉट ऑफ टॉक. आमी पेविंग करता परते खडटा. वी हॅव डन इट. लोकांची काळजी घेवपाक जाय. सो वी हॅड डन द कॉन्क्रीट आनी आमी ताजेर ट्रॅफिक सोडलेली knowing very well that we will close the road in the whole monsoon and we will start on the 1st of January. उदक खाला वतकच
सो ते कॉन्क्रीट आसा ती आमी आतां फोडून काडून आमी परत आमचो कॉन्क्रीट रोड करतले. मेनी अ टायम्स वी कुड नॉट फायंड अ प्रॉपर सोल्युशन टू ताडमाड जंक्शन. We tried direct boring and cabling, drilling and putting the pipe. We failed. It took a lot of time. Ultimately, we came to know that we could not do this junction with any technique except for manual excavation to 12 meters. So we have done that. 80 bore wells have been put to pump up water and keep it dry so that a person can remove sand from below. So it is a challenging thing and no concrete has been put there. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारे आनी चेतन गवस.